एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आणि हे जे क्लिप आहा पळय काल रातचे हांवें शूट केलेले, म्हणजे टायम आसलेले माडे तो म्हटले की चला बॉटल मातशें पेंट करया. रितूचे स्टडीज घेतले आणि तेजे एक हें आसलेले प्रोजेक्ट ते केले आणि भरपूरशे टायम आसलेले. मागीर कितें करया तो म्हटले चल बॉटल पेंट करया. आणि म्हाका न्ही बॉटल पेंट करपाक खूब आवडटा आणि असले बॉटल न्ही म्हाजे खूब आसा, अजुनूय म्हाजे खूब आहा. जे टोमॅटो कॅचअप बीन आसता पळय तेजे बॉटल हांव बरें वॉश करून दवरता. आणि दुधाची बाटली बीन ते हांव डेल्फिनसचे हाडटा न्ही ते काचाचे बॉटल ते हांव बरें वॉश करून दवरता. आणि म्हाका लायक अशें पेंट बीन करपाक. सो हें न्ही जे हांवें ते ऑर्डर केलेले डिझायन एमेझॉनांतल्यान लास्ट इयर क्रिसमसाक, सो ते हांवें धरून न्ही पेनान ताका पयलीं ड्रॉ करून घेतला आनी आतां हांव ताका कलर करता. सो म्हटलें आतां क्रिसमस येयला न्ही, मातशें बाटलीक न्ही एक क्रिसमस थीम दिवया. सो पयलीं न्ही हांव सदांच एक 2-3 बाटल्यो करतालें. सो आतां जायना, टायम मेळना. सो काल न्ही म्हाका मातशें मूड येयलें, सो म्हटलें करया म्हटलें. सो एक बाटल्यो म्हणजे जालें पेंट करून. सो नेक्स्ट आसा, सो चिंतलें की आयज 2-3 बाटल्यो करया म्हणून, पण जावचें ना. सो ताका पेंट केलें आनी बरें ताका सुकयलें हेतून. ओके, नाल्यार न्ही रोखडें सुकना ताका लागून. सो फॅनाचेर दवरलें न्ही तें सुकना बेगिना. तेतून तें न्ही बरें सुकता. सुकोवन न्ही आनी म्हाजे तुमकां दिसता आसतलें न्ही एक ते लायता पळय हांव, ते म्हाजे आसलेले ते बेश्टे अशें वेस्ट जाता म्हणून न्ही बाटलीक हांवें ते रावंड हें केलें आनी पिस्ता शेल ताका लायलें आनी क्रिसमस थीम दिला, म्हणजे रेड आनी अशें व्हायट कशें. आनी मदीं न्ही हांवें ड्रॉ केला ते तुमकां हांव नेक्स्ट तुमकां विडियोन दाखयतलें, कित्याक हांव न्ही खूब टायर्ड जाल्लें करून. सो उरलेलें न्ही चिंतलें की नेक्स्ट डे करया म्हणून. ओके, तो नेक्स्ट डे आसा हो ब्रेकफास्ट केलें, रितू गेला स्कुलान. आनी किचन न्ही खूब दीस जाले हांवें क्लीन करूनासलें, म्हणजे पळोवपाक इतलें बरें दिसनालें की ऑयल बी सामकें स्टेन बीन पडलेले. सो चिंतलें की आयज हांव कशें करून किचन मातशें क्लीन करया, डीप अशें न्ही जस्ट वयल्या वयर क्लीन करया. आनी हें तुमकां हांवें ऑलरेडी दाखयलां, एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें हांवें. हितून न्ही हें स्प्रे करून न्ही जस्ट 10 मिनटां धरूंक जाय. हितून न्ही बरें ऑयल स्टेन्स बीन आसता पळय ते भायर येता आनी चड त्रास लागना घासपाक बीन, इजिली भायर येता. सो हें मारून न्ही जस्ट एक 5 मिनटां धरूंक जाय. आनी हेका न्ही मातसो एक स्मेल येता, ताका लागून हांवें न्ही मास्क घातलेलें. सो ताका लागून सो हें लावून न्ही हांव जस्ट एक 5 मिनटां दवरतलें, मागीर ताका बरें पुसून काडटलें. तुम्ही पळोवंक शकता सामकें ऑयल सामकें स्टेन भायर येता. हें पळयात, म्हणजे टिश्यू पेपर आहा पळय सामको रेड जाल्लें आसा. इतलो बरो प्रोडक्ट तो. सो मम्मीन न्ही आयज बेगिना सगळें रांदून दवरलेलें. सो म्हटलें तर आयज किचन क्लीन करया. आनी आयज आमगे नॉनवेज खातात, पण म्हाका न्ही आतां खूब दीस जालें अशें नॉनवेज खावंकूय दिसना, म्हणजे फीश बीन म्हाका न्ही अशें खावंकूय दिसना. सो मम्मी म्हणपा लागली तूं खायना जाल्यार आमी हाडना म्हणपा लागली. सो ताका लागून दाळ केलें तेणें, भाजी केलें, मागीर हांव फ्लावर फ्राय करतलें. सो म्हटलें आयज मम्मीक आयज हांव किचन क्लीन करता, बरें दिसना म्हाका तें पळोवपाक. आनी हें बीन गॅस टॉप बीन सगळें हांवें बरें क्लीन केलें. आनी हें तुमकां ऑलरेडी हांवें न्ही म्हणजे किचन क्लिनींग न्ही रुटीन तुमकां ऑलरेडी हांवें शेअर केलां. सो आयज म्हाका टायम मेळ्ळें, म्हटलें बेगिना करया. मम्मीन आयज बेगिना रांदलेलें, सो ती गेली न्हांवपाक. सो म्हाजें हें जें किचनचें क्लिनींग न्ही स्टार्ट केलां हांवें. सो बरी दिसता आतां पळोवपाक मातशें किचन बरें क्लीन चकाचक जालां. ओके, सो किचन क्लीन करता. ओके, मागीर हांव शावर घेता आनी थोड्या वेळान तुमकां हांव मेळटा. ओके, चला. ओके, सो हांव येयलें शावर घेवन फ्लावर फ्राय करतलें. मागीर किचन मातशें आयज बरें दिसता चकाचक. आनी मम्मी न्ही सदांच काडून दवरता. आवला हांवें ती कँडी केल्लें न्ही, हें पळयात काडून दवरता. बांदार न्ही म्हाका न्ही यादूच ना खावपाक तें. सो हांव सदांच एक चमचो खाता. हें बरें लागता आवळाचें, खावंक जाय आवळा, बरें हेल्थाक. आनी ती खायना तें मातशें कडू लागता न्ही ताका लागून. ओके, तो आयज न्ही आमच्या घरा एक येवपाचें आहा युट्यूब फॅमिली. मुंबयच्यान तेमी येयला भोंवपाक. सो तेमी येतली आयज सांजची 4 सुमार अशी येतली. सो म्हटलें आयज मोमोज करया म्हणून, पनीर मोमोज. ओके, सो आनी कितें करतलें, पनीर मोमोज बेस्ट. ओके, आनी चिंतलेलें की चिकन मोमोज करया म्हणून. शिव मातसो बिजी आहा, तो चिकन हाडटलो केन्ना, ताका लागून असं म्हटलें पनीर करता. आनी काल हांवें हें बॉटल पळयात पेंट केलें, मदीं काडलें हांवें सांताक्लॉज. आनी एक बॉटल करून व्हरतालें, पण जायत ना बसून करपाक. हें पळयात म्हणजे क्रिसमस थीम दिला हांवें. ओके, सो भाजी बी सगळें कट करून दवरला हांवें. मोमोजचें स्टफींग तुमकां दाखयता हांव. ऑलरेडी फाटीं हांवें शेअर केलेलें, क्विक तुमकां दाखयता. ओके, चला. सो हांगासर पळयात हांवें मोमोज करपाक न्ही कॅबेज, मागीर तुजें हें कॅरट आनी कॅप्सिकम, तुमकां जाय जाल्यार हितून मशरूम्स बीन घालूंक शकता. ओके, सो हें 3 हांवें बरें चॉप करून घेतलां. आनी पनीर घेतलां हांवें. हें पळयात हें 200 ग्राम पॅकेट आहा पळय, तें सगळें घालूंक ना हांवें, जस्ट थोडेंशें दवरलां, इतलेंच दवरलां.
ओके. आणि चिली तुम्ही जायला चिली पेस्ट करून घालू शकता, बरें धाडून घालू शकता. हांवें मस्त जस्ट 2 चिलींनी एक बारीक चॉप करून घेतला. ओके. सो आता आमी करया. चला तेल घालता एक 2 व्हडलो चमचो. सो फ्लेम न्ही हाय दवरात. आणि आता घालता हांव कांदे. सो हांगासर न्ही 1.5 कांदो हांवें कट करून घेतला. आणि चड कांदो न्ही फ्राय करनाका आतां, जस्ट एकूच मिनिट ताका मातशें फ्राय करून घेता. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो आलं लसूण पेस्ट, मातशें ताका फ्राय करून घेता. सो आतां घालता हांव ग्रीन चिली. फ्लेम हाय दवर आनी हाय फ्लेमान ताका न्ही सगळें मिक्स करून घेता. आनी चड ओवर कूक करनाकात, कित्याक मागीर आमी स्टीम दितले न्ही मोमोज, तेन्ना ते बरें कूक जातले. सो आतां घालता हांव सगळे भाजयो कट केलेले. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो एका हाय फ्लेमीन न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी एका बरें कूक करून घेवंक जाय. सो हेका न्ही हांवें 2 मिनटांनी बरें हाय फ्लेमीन कूक करून घेतला. सो आतां घालता हांव पनीर. बरें मिक्स करून घेयात. तुमकां पनीर नाका जाल्यार चिकन तुमी बॉयल करून न्ही अशें पिसीस करून न्ही दी स्टेजीर न्ही तुमी घालूं शकता चिकन. हे पळयात मिक्स करून जाल्लें आसा. आनी मीठ बी आतां काय घालप ना, मीठ घातल्यार न्ही उदी सुट्टलें. सो थंड जालें की बरें हें थंड जावंक जाय, मागीर मीठ आनी सोया सॉस घालूंक जाय. सो हें जाल्लें आसा, धांपोवन दवरता अशें, गॅस बंद करता. सो जेवंक बसला. दाखयता आयचें थाली कितें आहा तें वेज दाखयता. सो शीत, बिमलाचें लोणचें, दाळ, फ्लावर फ्राय आणि बीन्स भाजी. दाळ बी म्हाका आवडना तुमकां खबर आहा, पण तेज्या वांगडा फ्राय आसल्यार हांव जेता. आनी रितू बी दाखयता काय तुमकां. हाय म्हण रे. असो यो असो यो. आयज ताका हें आसलेलें हें आयज न्ही ताका हें आसलेलें क्वेश्चन आन्सर. अशें तुमकां तो डिक्टेशन दाखयता 10 out of 10, पण त्या क्वेश्चन आन्सर केन्ना ताका गूड मेळना. तशें रॉंग आसा. आयज ताका गूड मेळ्ळा. तुमकां दाखयता खंय रे गूड तुजी गूड हांव उलटें दिसता मरे. हें पळयात दिसलें. हें पळयात टिचरीन गूड दिला. सगळें आन्सर बरयलें ताणें. कोणें बरयलें? हांवें स्टडीज घेतलें म्हूण जालें तुजें न्हू रे. फाल्यां कितें आहा? मॅथ्स आसा. मॅथ्स मल्टिप्लिकेशन आहा ताका. ओके. सो जेयता मागीर ते मोमोजचे आमकां फुडलो प्रोसेस करूंक जाय. ओके. चला तो जालें आमचें जेवून आनी तो बसला स्टडीज करपाक. सो म्हटलें तें मिक्सर आहा पळय थंड जाल्लें आसा आनी मम्मीनी मैदाची पीठ कालोवन दवरला. दाखयता तुमकां. हें पळयात पीठ कालयलां आनी हांगासर न्ही हें थंड जाल्लें आसा. सो आतां आमी मीठ आनी सोया सॉस घालपाचें आनी मिक्स करपाचें. आमी जालें आमचें रेडी. सो आतां घालता मीठ आनी सोया सॉस घालतालें पळय. सोया सॉसार मीठ आसता म्हणजे सांबाळून मीठ घालात. ओके. मीठ घालता मागीर तुमी टेस्ट करून पळयात. मीठ कमी जाल्यार मीठ घालपाचें. जस्ट थोडेशें हांव घालता सोया सॉस. बस आतां हेका बरें न्ही मिक्स करून घेता. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात जाल्लें आसा. टेस्ट करून पयलें हांवें मीठ बी सारकें आहा. ओके. सो आतां करया आमी मोमोज. मोमोज स्टीम जस्ट तुमी पावला गेटीर. शू गेला हाडपाक आनी पावस पडटा पळय दाखयता तुमकां. जस्ट बारीक पावस पडटा. हे पळयात बरें दिसलें मातशें आं. बरें बरो पडटा पावस. उदक मातसो व्हडलो पडटालो आतां मातशें बारीक जाला. आमची युट्यूब फॅमिली जस्ट आत्ता पावली. लविना आम्ही आता कांबेश्वर हाय दूर आहात का? प्रॅक्टिस करता. हांगासर बसला मोमोज खावपाक. आता कशें आवडले काय ना म्हाका खबर ना. लविना सांगतलें. लविना आवडले? व्हेरी नाईस.
बरें हा एका विचारया Nice. नाईस खंय Amazing, amazing. Same as your blog. अरे बाबा तुका विचारूंक ना रे हांवें आवडलें बरें खा 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 They might disturb जातले कित्याक disturb गेम असला सारको She said Trupti, I spoke to Trupti. क्यूट हा उग्गी सामको आयज न्ही शिवाक एक पार्टनर मेळा दोगां भाव भाव तुमी जे शिवाक आवडटा पळय तेकाय आवडटा सांगू कितें ते गेस करा कळ्ळा आसतलें तुमकां कितें पळयच्या Yes, yes. शिव पळय सामको फुल्ल सामको शायन पळय स्मायल पळय तोंडार चल तू चा पी ओ न्हिदना आतां ओ न्हिदना हांव पळय ओय कितें म्हणटा रे ब्लेसिंग्स जस्ट न्हिदलेलो उठलो आतां किरकिरी करता पळय न्हीद जावंक ना आमची युट्यूब फॅमिली वयता म्हणटा हांवें जेवन वर ना खंय वयता खंय नेक्स्ट टायम येता खंय जाल्यार पार्टी करया Next time party, yeah, pending party, yeah. Yeah, sure, 100%. वयता तेमी So, thank you so much, guys. Okay. Safe driving. बाय Bye, take care, huh? बेबी दवरता हांगासरूच ते सावकाश चला Bye, Babu. The ticket later. Now a family question मेळ्ळे तुमकां. Thank you. आम्ही फॅमिलीत Take care, huh? चल, thank you so much. Drive slowly. Don't worry, don't worry. Bye, Dad. Actually, though, रे, hair, pepper आणि salt बरें दिसता, okay? Actually, that everyone is pepper and salt. Well, okay. ओके म्हण चल बाय ना बाय चल बाय बाय Agrelo? सो जस्ट तुम्ही गेली आता गेले आमी हांवें मोमोज खाले आनी मोमोज गरमच खावंक मातशें बरें लागता तांकां रिक्वेस्ट केलें हांवें जेवन बीन वच म्हणून ते ना म्हणपाली वयता म्हणपाली सो तुमी फाल्यां वयता मुंबय ओके बरी दिसलें आनी खूब बरी लोक आं न्ही गे तेजो म्हाका गार्डनान घालपाक गेली. हय आनी दोगांना गार्डनान इडन तेजो चेडो आनी तेजो हजबंड आपल्या लविनाचो हजबंड सामको जॉली शिवाचे आनी तेका खबर सपना आनी शिवा भाशेन ताका बी च्या जाय पण ताणें मागलें आपल्याक च्या दी म्हणून बरी दिसलें खरें आमकां खबर नासलें ताका च्या बी जाय म्हणून आमी ज्यूस दिल्ले ज्यूस पिलो सो ताकाय चाय खूब आवडटा खंय ओके सो म्हटलें ब्लॉग एंड करता ओके टायम जालो 7:30 ओके दाखयत तुमकां कितें कितें दिलें तें रितिका चॉकलेट भरला आमच्या घरान सगळे आमी चॉकलेट लिपोवन दवरतात कित्याक हो मागीर खायत रावता ताका लागून हे पळय हे चॉकलेट रितिका आनी हांगासर केक दिला चॉकलेट केक आनी शिवनाथा कुसकुस दिला पप्पा गिफ्ट म्हाका हे दोन हेका हे दोन पप्पाक खंय बरें आहा पप्पाक बरी दिसता न्ही गे कोणाशी गिफ्ट बीन दिवंक बरें आहा पळय बरें आहा हे शिवनाथाक आई सामकी आई साडी हाडला आईक हे पळयात आतां ताणें म्हटलां लविनाच्या हजबंडान बेगिना ब्लावज शिंव आनी न्हेसून दाखय खंय बरें आहा कलर आवडला आमकां हे पळयात ओके आनी म्हाका दाखयता तुमकां हे पळयात खूब आवडलें म्हाका कितें बरं खबर आहा मी कमी ममा खंय म्हाका खूब आवडलें पिलो इतले हे सगळें आमकां गरज ना तिमी इतले पयसल्यान धाकटे भुरग्याक घेवन आयले जावं रे धाकटे भुरग्याक घेवन आयले न्ही ते व्हडले न्हू नात हय इतले टायम धाकटोच 4 months सामको आनी काय किरकीर ना ओगी न्हिदलेलो बरे लोक आं खरेंच बरे लोक सो म्हणलें तांकां नेक्स्ट टायम या परत टायम चड म्हणजे चड दीस लीव घेवन येयात आतां तेमी ते फाल्यां वयता ताका लागून ओके सो बरी दिसलें बरी दिसता अशें कोण येता न्ही आमगेर खूब बरी दिसता आमकां खरेंच आमचे तेतून दवर आमची फॅमिली अशी समजून आमकां मेळपा येता तेच व्हडले टायम काडून तेच व्हडलें आमकां ताका लागून आमी म्हटलां न्ही युट्यूब फॅमिली म्हणून सबस्क्रायबर ते नांव दिवप ते बरें जायना युट्यूब फॅमिली आमची फॅमिलीच तुमी कळ्ळें न्ही सो बरी दिसलें मेळोन इतले टायम काडून आयले तुमी ओके सो आतां सेंट मारूंक खंय वयता रे आतां ताणें वांटणी केले बापायक 2 आपल्याक 2 आं मम्मी दिला ए ते मॅन ते वुमन न्ही तूं आनी पप्पा लाय हो जालो आतां शो मारपाक पुसपूस करून बाबा भशेन चल लिपोवन दवर स्कुला वयतना मारात बीन टिचर बी कंप्लेंट दितले ओके चल थोडेशें नांव घेता आनी ब्लॉग एंड करता ओके सो नांव आसा लुविया डायस SP रॉड्रिगीज
फर्मिना अल्फोन्सो, रक्षंदा कौटनकर, इमॅक्युलेट फर्नांडीस, अल्मेदा कोनी, नीना नाईक, आयशा आर्या, केजिया गोम्स, जुलिया परेरा, मनीषा नेवालकर आणि गीतांजली डिचोलकर. सो हे नाव असा. ओके, सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. यो रे आई लागला सिरियल बाबा. कितें हाय बाय गे. यो रे तू आता चॉकलेटी खायत राव. Bye. I love you, man. Please do comment and subscribe to my channel. चला बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा, एक बर्थडे 2 बर्थडे आणि एक एनिवर्सरी आसा. ओके, सो बर्थडे विश करता. सो नाव आसा फ्रेंजुएला फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवाकडे मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे फ्रेंजुएला फर्नांडीस. आणि नेक्स्ट असा एनिवर्सरी असा आयज शेल्टन एंड एंड्रिया. विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ. आणि आयज शेल्टन एंड एंड्रियाचे चेडवाचे बर्थडे. ओके, सो हॅपी बर्थडे एलिसिया. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें. ओके, हांवें देवाकडे मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे एलिसिया. म्हणजे Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come to happy birthday, Alicia. चला बाय.